मिनाची येरादारी आड मये गावात तापिल्ले वातावरण सध्या शांत झाला अशें दिसत असले तरी आंदोलनाची धग अजूनही कायम आसा। मयेचे लोक परत केन्नाय रस्त्यार देवपाक शकतात। मजगती सोमारा पुलीस बंदोबस्तात मये गावांतल्यान मिनाची येरादारी चालू आशिल्ली। मिनाची येरादारी वयल्यान मये गावात तापिल्ले वातावरण सध्या कांय प्रमाणात निवला। वातावरण जरी शांत झाले असले तरी लेगीत मिनाचे येरादारी विरोधातल्या आंदोलनाची धग अजूनही कायम आसा। मये गावांतल्यान अंतर्गत रस्त्यावयल्यान मिनाची येरादारी करपाक मयेकारांचो ठाऊक विरोध आसा। अंतर्गत रस्त्यावयल्यान मिनाची येरादारी नाकाच अशी भुमिका मयेच्या लोकांची आसा। फाटल्या सप्तकाच्यान म्हळ्यार 8 जानेवारीच्यान पयरा मायने वयल्यान मयेच्या अंतर्गत रस्त्यावयल्यान मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। 1.5 वर्सां पयलीं म्हळ्यार एप्रील 2022 ह्या वर्सा उच्च न्यायालयान मिनाचे येरादारीक स्टे हाडल्या असो दावो मयेकारांचो आसा। उच्च न्यायालयान स्टे हाडिल्ली आसतनाय बेकायदेशीरपणान मिनाची येरादारी चलता अशें लोकांचें म्हणणें आसा। मिनाची येरादारी सुरू जातकीच तिडकिल्ल्या लोकांनी फाटल्या सप्तकात 2 फावटी रस्त्यार देवून मिनाची येरादारी आडायली। आंदोलन करपी 6 जाणांक पुलिशेन अटकय केली। तरी लेगीत आयज सोमारच्यान परत मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। अजापाची गजाल म्हळ्यार आयज सोमारच्यान पुलीस बंदोबस्तात ही मिनाची येरादारी चलताली हे दिसून येताले। सध्या जरी हे आंदोलन शांत जालां अशें दिसले तरी तिडकल्ले मयेकार केन्नाय रस्त्यार देवून परत मिनाची येरादारी आडोवपाची शक्यताय आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।